para para mani shikadara sara sara sa kudara papa papa she. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dovidam, मंगल बापा जेजू क्रिस्ता पवित्र आत्म्या ह्या दिसा खातीर तुका दिनवासता तुवें आमकां ह्या जाग्यार एकठांयल्या म्हणून तुका दिनवासता ही आनीक एक संदी तुवें आमकां दिल्या तुजें उतर शिकूंक तुजो मोग अणभवूंक आनी तुजी गिरेस्तकाय वळखून घेवंक ताचे पासत आमी तुका दिनवासता ह्या जाग्यार हो जो आमी मोग अणभवता ही शांती जी अणभवता ती तुज्याच कडल्यान येता म्हणून आमी भावार दवरता आनी आमी तुजे ताका लागून तुका दिनवासता तुका आर्गां दिता मंगला बापा दिनवासता ह्या जाग्यार पासत थंयसर तुजें उतर परगट जाता तें आमच्या कानार पडटा आमच्या काळजांत रिगता आनी ह्या उतरांतल्यान आमच्या जिवितांत जो बदल आयला जी नवसोनी आयल्या जें बरेंपण आयलां ताचे पासत आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता आयच्या दिसा होच मोग तुजो दर एके घडये आमी अणभवता म्हणून तुका दिनवासता पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्याचे पोदवेन तूं आमचे भितर आसाय तूं आमचे सांगाता आसाय तूं आमचे सरभोंवती आसाय तेच पोदवे वरवीं तूं आमचे कडेन उलयताय आमकां शिकयताय आमकां जागृत करताय म्हणून हांव तुका दिनवासता मोगला बापा ह्या वेळार मागता आमची मनां उसवाडाय तुज्या उतराची खोलायेन समजणी घेवंक आमी आमचीं काळजां तुज्या उतराक उक्तीं केल्यांत ह्या काळजान तुजें उतर रिगय पवित्र आत्म्या ह्या वेळार तूं आमची सांगाता आहाय आनी आमचे कडेन उलयताय म्हणून हांव तुका दिनवासता जें कितें तूं आमकां शिकयताय ते शिकवणेंतल्यान आमच्या जिवितांत बरेंपण जें येता ताचे पासतूय तुका दिनवासता आनी ही शिकवण दर एक दिसा आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक तूंच आमकां आदार करताय तूंच आमकां उगडासा काडटाय जितलें कितें आमी आयज मेरेन शिकलां देवाचें उतर जें आमच्या काळजान आहा तें आमच्या मनान तूं उगडासा काडटाय म्हणून आमी तुका दिनवासता आनी ह्या वेळा पासत हे शिकवणे पासत आमी तुका आर्गां दिता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन प्रेज गॉड आमी हो एग्जाम्पल पयलो जायते पाट आयकलो आसतलो एक घोण आनी एक सोरोप झगडटा आयकला ओके सो जरी तर एक घोण आनी सोरोप झगडटा घोणी मध्ये आनी सोरपा मध्ये एक दुस्मानकाय आसता न्हू दुस्मानकाय आनी खंयची दुस्मानकाय जाल्यार पूण जे भशेन जें आहा घोण सोरपाक खाता आनी सोरोप घोणी लागीं पडना ताका जेन्ना आतां ही झगडी तांचे मदें दोन जाग्यांचेर जावंक जाता कित्याक घोण तर वाऱ्यान आसता आनी सोरोप जमनीर आसता दोतोरेर आसता एक तर झगडटले जाल्यार घोणीक सकयल येवन झगडोंक जाय नाजाल्यार सोरपाक वाऱ्यार वचूंक जाय पूण सोरपाक तर उडोवंक जायना घोण तरी एक येवन सकयल बसोंक जाता आतां घोणीक जेन्ना सोरपाक अटॅक करूंक जाय तेन्ना ती खाला येता पूण जरी तर खाला जमनीरूच रावन ते सोरपा लागीं झगडटा जाल्यार सोरपाक दोतोरेर एडवांटेज आहा कित्याक आनी तुमी व्हिडियो बी पळयला जाल्यार फाटीं एक व्हिडियो आयल्लो ताका तो कशे भाशेन ती घोण येता सोरपाक जमनीर दोत्ता गरो पूण त्या सोरपाक दोतोरेर एडवांटेज आहा म्हणटो सोरोप दोतोरेर गोट म्हणटो तो सोरोप ते घोणीच्या गोमटेक वेडो घालता घोणीन तोंच मारून सोरपाक दवरला खरो पूण तो सोरोप
गोणीचे गोमटेक वेडो घालता आनी गोमटी ही मोडटा. आतां एक्चुली पळोवंक गेल्यार हातून कोणा कडेन सुबेज बॉल आहा? एक्चुली पळोवंक गेल्यार दोतोरी वारें सोडून दी, एक्चुली पळोवंक गेल्यार गोणी कडेन सुबेज बॉल आहा. गोण येवन सोरपाक आपले तोंडचेन दोत्ता खरो, पूण जे मेरेन ती दोतोरेरूच रावता सोरोप गोणीच्या गोमटेक वेडो घालता आनी तिची गोमटीत मोडटा. एक पाट गोमटी मोडली म्हणटा ती तोंडचेन गोट दवरलो तें आनीक बॉल उरना न्हू, सुट्टा, सोरोप आपले वाटेर वेता. हें जाता जे मेरेन गोण सोरपा लागीं ते दोतोरेर झगडटा. पूण जरी तर घोण आपल्याचें बॉल वळखता, सोरपाक आपल्या चोपक्यान घेता आनी ताका उखलून वयर व्हरता, दोतोरेर आनी रावना, उखलून वयर व्हरता, तेन्ना सोरपा लागीं आनी कांयच बॉल उरना. सोरपा लागीं आनी कांयच बॉल उरना. कित्याक एक पाट तो वाऱ्यार गेलो, ताका मागीर हो कितलोय आल्लो दवरलो ते घोणीचे गोमटेक वेडो घालून घोणीक कांयच करूंक जायना. कित्याक आतां घोण आपलें बॉल वळखता, दोतोरेर आनी ती झगडीं करूंक रावना, दोतोरेर आनी अटॅक करूंक रावना, घेता, चोपको मारता, सोमतीच वयर वेता. आनी वयर वेता तेन्ना बॉल तिजें आतां गोणीचें. पयले सुवातेर गोणीन आपल्याचें बॉल वळखलें. दुसरें, त्या बॉला प्रमाणें चोपको मारलो आनी आपलो दुस्मान हाडलो ताका आनी ताज्या आनी दुस्मानाक जंयसर बॉल हाडलें थिंगासोर आनी रावंक ना, आपलें बॉल खंय आहा थिंगासोर गोण वेता. ओके, आनी तेन्ना मागीर दुस्मानाक म्हणल्यार सोरपाक आनी बॉल उरना. गोणीक जर सोरपाक अटॅक करूंक धाडलो तो घोण वाऱ्यार आसतना वो जायते पाटें झाडार पासून बसलेले आसतना गोणीक सुबेज बॉल आसता, सो ते घोण सोरपाक अटॅक करून काबार करता. हें आमच्या जिविताक कशें लागता जाणो तूं? कोणें एग्जाम्पल आयकलो आसतलो ती जाणो, पूण हें आमच्या जिविताक लागता कित्याक जाणा तूं? कित्याक आमचें बॉल देवान आमकां दिलां. जें बॉल देवान आमकां दिलां तें पयले सुवातेर आमी वळखून घेवपाक जाय. कित्याक जायते फावटी आमचें मन जाता, आमी म्हणलां आसतलें जायते फावटी, देवा म्हजे लागीं कांयच ना, म्हज्यान कांयच करूंक जायना, सगळें तुजें, तूं म्हाका साल्वार कर. जायते फावटी येयलां मनान येयलां प्रेयर करतना लेगून आमी ohले उतरांनी प्रेयर केला आसतलो, कित्याक आमच्या मनान बसलेलें आहा की आमकां कांय बॉलूच ना म्हणून. कित्याक हांव ल्हान आसतना न्हू ते कांतार कितलें फेमस आहलें पळयता, पूण एटलिस्ट हांवें तरी आयकलां, हें दिसतालें हांव सगलीं उतरां नोको हांव, पूण तें आयकलें म्हणटा तो मनान येतालें की आमकां आनी बॉल ना म्हणून. तुमी आयकलां जाल्यार सांगात, ताचीं उतरां हीं, आय एम जस्ट अ ह्युमन, आय एम जस्ट अ मॅन. आयकलां? एक्चुली कितें म्हज्या मनान येतालें की आनी कोण हें उलयलें बसून जाल्यार म्हणटालीं आमच्यांनी कितें करूंक जाता, आमी फकत मनशां, आमच्यांनी कितें करूंक जाता, देव कितें करूंक जाय देव करतलो, देवाची कितें येवजण आहा देव थाऱ्यार घालतलो. खूब पाटी तुमी आयकलां आसतलें, देव दिता देव व्हरता, देवान दिलें देवान व्हेलें. आमच्यांनी कितें करूंक जाता, देवाची येवजण ती, देवाक कितें जाय तो करता आमच्या जिवितान. हें येता मनान कित्याक आमी वळखूंक ना की देवान आमकांय एक बॉल दिला म्हणून, आमकां एक बॉल दिला म्हणून. आनी आतांच न्हू, देवान मनशाक रचलेलो तेन्नाच्यान मनशाक एक बॉल दिल्लें, पूण तो मनीस आपलें बॉल कितें आहा तें विसरलेलो. मनीस आपल्याचें बॉल कितें तें विसरलेलो. पूण जेन्ना आमी आतां आमचें बॉल वळखून घेता तेन्ना जो दुस्मान आमचे आड येता, सैतान जो आमचे आड येता, ताका अटॅक करूंक आमकां कोहे भाशेन आमी अटॅक करूंक जाय तें आमकां गमोन येता. कित्याक आतां हें आमचें जरी तर आमी आमचें बॉल वळखून गेलीं तें आतां वाऱ्यार आनी दोतोरेर म्हणून न्हू, तो सोरपाचो आनी गोणीचो एग्जाम्पल.
आमचें जें झूज आमच्या दुस्माना लागीं जाता आयज तें जाता आमच्या मनान, तें जाता आमच्या मनान. पूण आमच्या मनान लेगून दोन वस्तू आहा. सोरपा आनी घोणी मोदें वारें आनी जमीन खंय आहली तो हें आमच्या मनान लेगून दोन जाग्यो दोन वस्तूंचेर आमी हें झूज करूंक जाता. एक आमच्या फिलिंग्सांचेर, दुसरें फिलिंग्सांचे वयर सरोन देवाच्या उतराचेर. कित्याक आमचें मन दोन कडेन दवरलेलें जावंक जाता. एक तर आमकां कितें फील जाता ताजेर, आमचें कितें इमोशन आहा ताजेर, दुसरें देवाच्या उतराचेर. दुसरें देवाच्या उतराचेर आमचें मन दोन जाग्यांचेर दवरलेलें जावंक जाता. आनी आमचें बळ आमकां जें देवान दिलां तें बळ आमकां दिलां आपल्या उतरान. आमच्या फिलिंगांनी न्ही, आमच्या इमोशनांनी न्ही, आमचे कुडीन लेगून न्ही. आमचें बळ आहा तें देवान आपल्या उतरान दिल्लें आहा. आतां जरी तर आमी जमीन दवरली, गोण जी जमनीर जोगोटली ती जमीन दवरली, गोणीक थंयसर एडवांटेज नाहली, गोणीक जमनीर बळ नाहलें, तें जरी आमकां लायलें जाल्यार तें जाता आमचें फिलिंग्स, आमचे इमोशन्स. जे मेरेन आमचें मन आमच्या फिलिंग्साचेर, आमच्या इमोशनाचेर दवरलेलें आहा न्हू, ते मेरेन आमकां बळ ना. कित्याक आमकां आमचीं फिलिंगां आमकां शेमर वाटांनी व्हरतलीं, कन्फ्यूज करतलीं आनी सगळे घुसपा कुंडलान घालतलीं. आमकां ती फिलिंग्सां कंट्रोल आमी जरी आमची फिलिंग्स कंट्रोल आमचे लागीं जायना जाल्यार, कितें जायते पाटी जाता न्हू, एक अडचण आयली, एका चिंतना फाटल्यान दुसरें एक चिंतप स्टार्ट जाता. तें कितें कसली अडचण पयली, कसले त्रास पयले, एका थॉटा फाटल्यान एक करून मन सारकें आपालार जाता, कुफुसांवान पडटा. चिंतनांनीच सारकीं घुस्पता, मनाक तें थारावूच ना. आतां तें एक चिंता, हें जालें ना जाल्यार हें जायना जाल्यार कितें जातलें, तें जायना जाल्यार कितें जातलें, ताणें कितें म्हणलें, हाणें कितें म्हणलें, कोणाचें वचपाचें, कोणा लागीं हेल्प मागपाचो, सगलो गोत ती चिंतना घुस्पता. कित्याक आतां आमी झगडटा तें जमनीर, थंयसर आमची फिलिंग्स आहा, ज्या फिलिंग्सा वयर जे मेरेन आमचें मन त्या फिलिंगाचेर दवरलेलें आहा, आमी आमचें बळ वळखून घेना, आमी तें दोतोरेर झगडटा. दुसरें आहा देवाचें उतर. दुसरें आहा देवाचें उतर. जेन्ना मन प्रॉब्लम आहा करो, सेम प्रॉब्लम आहा, पूण त्या प्रॉब्लमान लेगून आमचें मन आमी देवाच्या उतराचेर दवरता, तेन्ना आमी तें घोणी भाशेन आमचें बळ वळखता आनी दोतोरेर आनी रावना, वयर वाऱ्यार वेता. कित्याक आतां तें देवाच्या उतरांतल्यान आमकां आमचें बळ मेवता. आमचें बळ आयज जरी आमी म्हणटा आमकां खोल्लोय आमकां पावर आहा, खोल्ली आमकां पदवी आहा, ती पदवी आमची न्हू. मार्क 11:24 जरी तर आमी आयज दोंगराक हुकूम घालूंक जाता जाल्यार ती पदवी कोणाची, आमची ना. ती पदवी जी आपल्याची पदवी देवान आमचे भितर घातल्या पळय, ती आमचें बळ आयज तें देवाच्या उतरान आहा, तें जेजूच्या नांवान आहा. आमचे भितर बळ ना, पूण आमकां हें न्ही की आमचे भितर ना म्हणटा आमकां बळूच ना. बळ आहा, 100% आहा, गॅरंटीड आहा, पूण तें बळ आमी वळखून घेवंक जाय. आमचें बळ कितें पळय तें देवाचें उतर. सिट्युएशन कितें येवं, मन दोन वाटांनी वचोंक जाता. एक तर त्या वेळार आमी कितें फील करता, त्या वेळार आमची इमोशन आमकां कितें सांगता ताजेर, ना जाल्यार त्याच सिट्युएशनान देवाचें उतर आमकां कितें सांगता पळय ताचेर. आनी जाचेर आमी फोकस करता, जाचेर आमचें मन दवरलेलें जाता, तातूंतल्यान आमकां एक दुसरो परिणामूय पळोवंक मेवता. कित्याक जे मेरेन आमी आमच्या फिलिंग्सा प्रमाणें चलता ते मेरेन आमी दोतोरेर आहा, ते मेरेन आमी दोतोरेर आहा. आनी ते दोतोरेर दुस्मानांक सुबेज एडवांटेज आहा. जे मेरेन आमी आमच्या फिलिंग्सा प्रमाणें चलता ते मेरेन आमच्या दुस्मानांक आमचेर बळ आहा. जे मेरेन ती घोण दोतोरेर चलताली ते मेरेन ती दोतोरेर सोरपाक चड बळ आहलें, दुस्मानांक चड बळ आहलें. तशेंच जरी तर आमी आमच्या फिलिंग्सा प्रमाणें चलता जाल्यार आमच्या दुस्मानाक आमचेर बळ आहा. पूण आमी एक पाट
दोतोरेली उडान वयर गेलीं जाल्यार आमकां तें आमचें बॉल जाता देवाचें उतर. इंग्लिशीन म्हणलें जरी आमी जाल्यार एज लॉंग एज वी आर इन द फिजिकल वी डोंट हॅव स्ट्रेंथ. एज लॉंग एज वी आर somebody wants Hindi. Okay. Sosmata? Okay. Bare. Praise God. Spiritual and physical. So English in as long as we are fighting on the physical level, we're going to lose because we don't have strength over there. If we are only going by our emotions, if you are only going by our feelings, the enemy is going to use the same feelings. आमचो दुश्मन जो हा आमचीच फिलिंगां यूज करतलो आमचे अगेन्स्ट. आमचेच गोमटेक वेडो घालतलो आनी आमची गोमटी मोडूंक ट्राय करतलो बिकॉज तो दुश्मन आमची फिलिंग्स यूज करता आमचे अगेन्स्ट. तें एक जावंक जाता. पूण आमी आमचें बॉल वळखून आमचें मन देवाच्या उतराचेर दवरता जाल्यार सिट्युएशन सेम आहा. पूण आतां आमी दोतोरेन आनी रावना, दुस्मानाक आनी एडवांटेज दिना, आमी उडोवन वयर वता कित्याक देवाच्या उतरान आमकां आमचें बॉल मेवता. देवाच्या उतरान आमकां आमचें बॉल मेवता. आमी फिजिकलांतली उठोन आतां वयर स्पिरिच्युअल जाग्यार वेता. आनी आची समजुनी आची वळख आमी दर एक दिसा मनान दवरूंक गरज. आमी कितेंय कसलोय थॉट मनान येता तो आमच्या इमोशनाचेर दवरलेलो, आमच्या फिलिंगाचेर दवरलेलो ऑर तो देवाच्या उतराचेर दवरलेलो. एक ल्हान घडये लेगून तो थॉट आमकां इदर स्पिरिच्युअल आसतलो ना जाल्यार फिजिकल आसतलो. तेका लागून आय थिंक 2 Corinthians 10:5 म्हणटा आसता न्हू. Two Corinthians 10:5. हांव ओके मेवलें. म्हणजे देवाचे खोरे वळखी विरुद्ध उर्मोटायेन उप्रासतात ते सगळे फोटकिरे वाद आमी मोडून उडयता आनी मनशांनी आपलें संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचें मन दवरूंक आमी वावुरता. म्हणजे देवाचे खरे वळखी विरुद्ध उर्मोटायेन उप्रासतात ते सगळे फोटकिरे वाद आमी मोडून उडयता आनी मनशांनी आपलें संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचें मन दवरूंक आमी वावुरता. मनशांनी आपलें संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचें मन दवरूंक. दोन मनां 2 Corinthians 10:5 verse 5 आमकां एक संवसारी मन आहा आनी दुसरें क्रिस्ताचें मन आहा. ह्या आमी Romans 12:2 जायते फाटी नियाळ केला. संवसाराच्या चिंतना प्रमाणे तुमी चलो नाकात. तुमचें चिंतप जावं न्ही देवाच्या उतराचेर दवरलेलें. जायते फाटीं दिसता ह्यो सेम लायनी आमी पोत्तून रिपीट करता म्हणून. पूण ह्या थोड्याच लायनींनी जे आमी रिपीट करता न्हू तातूंतूच खूब खलाय आहा. कित्याक जेन्ना जरी तर चिंतात आतां तुमी जायते फाटीं उतर आयकलात कितलो खूब टायम जालो तुमी रिट्रिटाक येता, घरा वचोन सेम टिचींग आयकता, युट्यूबार आयकता, तुमचे लागीं रिकॉर्डींग आसत घडये ऑर देवाचें उतर वाचता.
सोंपें जाता धर एक घडये मन आमचें देवाच्या उतराचेर धरूंक सारकें सोंपें जाता. जायते फाटी पडटा न्हू आमी, जायते फाटी मन रागान बसता, टेन्शन जाता, दुबाव येता, भिरांत येता. मन देवाच्या उतराचेर उठोन आनी कित्याचेर वेता. आमी जाणो कोणाक वायट म्हणोंक कितें म्हणोंक जायना म्हणून, आमी जाणो आमचे जिबेन पदवी आहा म्हणून, तरी पूण त्या मिनटाक मातशें कितें दिसलें, मातसो कितें राग येयलो, टडक करून तोंडांतल्यान एक 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 वायट उतर येता भायर. आमी हें दिसोत की जायते फावटी आमी तेंच रिपीट कोत्ता म्हणून. पूण ही जावन न्ही ती ही शिंकोण जावन एक्चुअली ती मूग जेन्ना आमी हें घोट धरतले न्हू तेन्ना तें एक फावट मूग घट जालें मागीर झाड केदें व्हडलें जावं. त्या झाडाचेर मागीर केदें कितलें नेटान वारें मारून तें झाड मागीर हालोना, कित्याक तेजें आतां मूग घट जालां. कित्याक तें मूग घट जालां. पूण जेन्ना एका झाडाचें मूग घट जावंक ना मातशें भितर गेलां, पूण झाड व्हडलें जालां तेन्ना वारें मारलें तें झाड पडटा, कित्याक तेजें मूग घट ना. आतां ते फाटल्या दिसांनी पावस कितलो पडलो, त्या पावसान वारें मारलां, झाडां हिंचर उमटोलें ती तुमी पळयलें आसतलें. केन्ना मूग नोटीस केलां? चडश्या झाडांचीं जीं पडल्या तांचीं मुळां थोडींच आसता, बारीक आसता. एक तर ती डीप वचोंक ना, नाजाल्यार ती अशीं सायडीनी वाडल्या. पूण सायडीनी वाडली पासून जाल्यार ती तितली घोटाय तांकां मेळना न्हू. पूण जेन्ना त्या झाडाचें मूळ भितर वेता तेन्ना तें झाड केदें व्हडलें जावं तें घट उरता. वारें मारलें हालतलें दोलतलें पूण पडचें केन्नाच ना. सेम आमच्या जिवितान जरी लागू केलें जाल्यार ही जी थोड्यो वस्तू जी आमी रिपीट करता आमच्या तोंडान आमच्या जिबेन पदवी आहा, आमचें मन सदांच देवाच्या उतराचेर दवरलेलें जावंक जाय. देवाचें उतर सदांच आमच्या तोंडान, सदांच आमच्या मनान, सदांच आमच्या काळजान आसूंक जाय. ताजेर दिसरात आमी नियाळ करूंक जाय. ही थोडी ज्यो शिंकोण्यो आहा न्ही त्यो मुळावी शिंकोण्यो जाता. एक पाट त्यो काळजान गेल्यो ते आमचे मूग घट करता. ताचेर दवरलेलें मागीर आमची सगळीं उरलेली जी शिंकोण आहा ती तातूंतल्यान आमकां घोडाय ओडून घेवंक जाता. मागीर हांगासरूय तेंच म्हणटा 2 Corinthians 10:5. हांव इंग्लिशीन वाचता. इंग्लिशीन आनीक एक लायन एक्स्ट्रा आहा. हांगा म्हणटा मनशांनी आपलें संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचें मन दवरूंक आमी वावुरता. आतां संवसारी मन एक करया. संवसारी मन म्हणल्यार जें संवसार आमकां कितें सांगता, संवसारांतल्यान जितलें कितें आमी शिकल्या. एग्जाम्पल दिलो, आय एम जस्ट अ ह्युमन, आय एम जस्ट अ मॅन. आमचे लागीं कितें करूंक जाता, आमचे लागीं कसली पदवी, आमकां कसलें बळ आहा, देव दिता देव वता. देवाक जरी जाय जाल्यार जातलें. हें संवसारी मन. कित्याक हें संवसारी मन कित्याक हें देवाच्या उतराचेर दवरलेलें न्हू. आमी जरी आयज हें बिलीव करता जाल्यार तें आमी खंयच्यान ना खंयच्यान तरी आयकलां. पूण तें देवाच्या उतराचेर दवरलेलें न्हू. जरी तर आमी जें कितें बिलीव करता तें देवाच्या उतरांतल्यान येता जाल्यार तें जाता क्रिस्ताचें मन. कित्याक हें दुसरें मनाचें उलयता न्हू. आमी मनशांनी आपलें संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचें मन धरूंक आमी वावुरता. आतां क्रिस्ताचें मन आमकां खंयच्यान गोमोन येतलें? उतरानूच. आतां चिटी कोण बरयना, ओके. पूण आदल्या तेंपार चिटी तर सगळोच बरयतालो. कित्याक जायते फावटी बायल एका कोण्या बायल दर्या गोंयां आसताली, बोमय आसतालो, ऑर बोटीर आसतालो, ऑर गाल्फाक आसतालो. तेन्ना फोन नाहल्ले न्हू. फोन मारूंक मेळटालो म्हयन्यान एक फावटी. ते मेरेन बायल घोवाक चीट बरयताली. आतां जरी तर एके बायलेक घोवाचें मन जाणो सांग जाय, ओ घोवाक आपले बायलेचें मन जाणो सांग जाय, खंय कोवतलें? ताणी ती चीट बरयल्या तातूंतल्यानूच न्हू. कित्याक ते चिटीर ताणी आपलें मन उगडें केलां. आपली कितें येवजण आहा ती उगडी केल्या. जायते फावटी घरा कडेन आतां घोवान पयशे धाडल्या, बायल विचारतली टायल्स घालूं, कसले टायल्स घालूं. हांव नकळो, हांव एग्जाम्पल म्हणटा. हांव कित्याक इमॅजीन करता, हांवें तर कोणाक चिटी बरोवंकूच ना. म्हजो चिटी बरोवपाचो टायम येयलो तेन्ना म्हज्या हातीन फोन येयलो.
सगळे मॅसेजींनी जालें प्रेज गॉड. पूण त्यो चिटी बरयतालीं तातूंतल्यान घोव आपलें मन आपले बायलेक उगडें कोत्तालो, बायल घोवाक आपलें मन उगडें कोत्ताली. तशेंच ह्यो चिटी बायबलान हीं पुस्तकां बायबलान आहा जीं देवान आमचे पासत बरयल्या, तातूंत ताणें आपलें मन आमकां उगडें केलां. आपली येवजण कितें ती ताणें आमकां उगडी केल्या. सो जरी तर आयज आमकां जेजूचें मन आपणावंक जाय जाल्यार ह्या बायबलाची वळख आमकां जाय. कित्याक ह्या बायबलांतल्यानूच जेजूचें मन कितें पळय तें आमकां गमन येता. आनी तें जेन्ना आमी आपणायता, ताचे उतरांतल्यान ताची येवजण आमी आपणायता, ताची समजणी आमी आपणायता, तेन्ना ते घणी भाशेन आमी आनीक दोतोरेर रावना, वयर वेता. कित्याक कसले त्रास येता, कसली अडचण येता, तेन्ना लेगून ती अडचणेन लेगून देवान आपलें मन आमकां उगडें केलां. दुयेंस येता, गरीबसाण येता, कोणाचो जॉब वता, फॅमिलीन दुस्पट येता, तातूंतल्यान लेगून देवाचें मन कितें, जेजूचें मन कितें तें ताणें ऑलरेडी उगडें केलां. त्या वेळार आमकां आनीक ताका विचारूंक गरज ना, देवा तूं म्हाका आतां सांग तुजी हातून येवजण कितें. ताणें आपली येवजण आपल्या उतरांतल्यान ऑलरेडी आमकां उगडी केल्या, ऑलरेडी आमकां उगडी केल्या. आनी तें जावन आहा आमचें बळ, तें जावन आहा आमचें बळ. कित्याक आयज आमी जायते फावटी हांव इंग्लिशीन उतर उजार करता, स्पिरिच्युअल वॉरफेअर. कोंकणीन कितें आहा तेका म्हाका खबर ना. ओत्मीक झूज, हां ट्रान्सलेशन सारकें. ओके, स्पिरिच्युअल वॉरफेअर, ओत्मीक झूज. ह्या ओत्मीक झुजान आमचें हातयार कितें? आनी कांयच ना, देवाचें उतर आहा. एक्चुली ते देवाच्या उतराचेर दवरलेलें. मागीर पयलें मेन तोरसाद आमचे हातीन जी आहा ह्या ओत्मीक झुजान, तें जावन आहा देवाचें उतर. आतां ह्या ओत्मीक झुजान देवान जें बळ आमकां दिलां तें आय थिंक एफेशियन्स 6 एफेसकारांक बरयलेली चिटीन 6व्या आवेस्वरान आमकां सांगता. आमकां डिफेंड करपाकूय देवान आपल्याक बळ दिलां आनी अटॅक करपाकूय आमकां बळ दिलां. झुजाक वेताले ते भाशेन सगलो ते प्रोटेक्शन घालून वेताले ते डिफेंड करपाक. आपलें चेस्ट धांपताले, हात पांय धांपताले, तोंडाक हेल्मेट, तकलेक हेल्मेट आसतालें, पांयांक मोचे आसताले. तें सगलो देवानूय आमकां ह्या ओत्मीक झुजान तो सगलो आमर दिल्लो आहा. तातूंत वचोन हांव पूण हांव तुमकां मागतलो तुमचे लागीं तो चॅप्टर वाचूंक, एफेशियन्स 6 एफेसकारांक बरयलेली शीट 6वा आवेस्वर. हांव मागतलो वाचूंक तो. पूण तातूंत आमकां अटॅक करपाचें एक हातयार दिल्लें आहा. आतां अटॅक कित्यान करता आमी? तकलेक हेल्मेट घालता तातूंत अटॅक करिना, पांयांक मोचे आसता तातूंत अटॅक करिना, चॅस्टाक प्लेट घातलेली आसता, ब्रेस्ट प्लेट घातलेली आसता ती तातूंत अटॅक करिना. अटॅक कोत्ता कित्याक? एके तोरसादीन, एके तोरसादीन. आनी तो एफेसकारांक बरयलेले चिटीन 6व्या आवेस्वरान आमकां देव सांगता, आपणेनूय तुमकां एक तोरसाद दिल्ली आहा, पूण ती तोरसाद खोल्ली देवाच्या उतराची. जो दुस्मानाचो अटॅक आयज आमचे अगेन्स्ट येता, ताजे अगेन्स्ट आमकां जी तोरसाद, आमकां जें बळ दिल्लें आहा तें जावन आहा देवाचें उतर. कॅन यू पुट दॅट एफेशियन्स 6 आय एम नॉट श्योर वीच वर्स, विथ द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरीट 10. वाचताय सिस्टर? आहा ओपन तुजें मुख फुडल्यान कोंकणी. म्हाका फकत ती एक वर्स जाय, 17. फकत द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरीट वर्स जाय. शेवटी सोडवणेची श्रोष्ट्रान घालात आनी पवित्र आत्म्यांक दिल्ली तोरसाद म्हणजे देवाचें उतर धरून रावात. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. ओके पळोवया. ओके हांगासर आयलांत म्हणटोच 10 पळोवया. फकत पळोवया कितें कितें आमकां देवान हातयारां दिल्लीं आहा पळय तीं. ओके, बी स्ट्रॉंग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ द मायट. पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड. आर्मर म्हणल्यार जें जो एक सोल्जर सगळें आंगवस्त्रां घालून वता पळय तितलें. ओके, फुडें वच.
Not this. Go ahead, go ahead, go ahead. Here. Go ahead, 14. Having your loins girt about with truth and having on the breastplate of righteousness. Okay? Doन zali. Your feet shod with the preparation of the gospel. पायांक आमच्या प्रोटेक्शन पायांकूय दिल्लें आहा. Preparation of the gospel. Above all, taking the shield of faith. Okay? एक शिल्डूय दिला. Able to quench all fiery darts of the wicked and take the helmet of salvation and the sword of the spirit. So दर एका बॉडीच्या पार्टाक देवान तें प्रोटेक्शन दिलां. तोकलेक हा, चेस्टाक हा, पायांक हा, आनी एका हातीन ती शिल्डूय दिला. आतां शिल्ड म्हणटा, शिल्डान आमी अटॅक करता, शिल्डान डिफेंड करता. शिल्डान डिफेंड करता न्हू. कोण जरी अटॅक करता आमच्या तोर्सा उखलता जाल्यार ती शिल्डान आमी डिफेंड करता. पूण अटॅक कित्यान करता? दुसऱ्या हातीन जी तोर्साद आहा तातून. आनी ती तोर्साद जावन हा स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरीट which is the word of God. आमचें बॉल जावन हा ते देवाच्या उतरान. जी तोर्साद आमी दुस्मानाक अटॅक करूंक यूज करता तें जावन हा देवाचें उतर. ताचेर दवरलेलें जावन हा आमचें बॉल. कित्याक जेन्ना आमी प्रॉब्लम येता, खोली अडचण येता, तातूंतल्यान आमच्या आमी त्या वेळार पळयना आमी कितें फील करता, आमकां कितली भिरांत दिसता, आमकां कितलें टेन्शन जाता, तें आमी सगळें पळयना. ताचेल्यान वयर सरता आनी मन देवाच्या उतराचेर दवरता. तेन्ना आमच्या बॉला प्रमाणे आमी झगडटा. जायते फावटी आमी डिफेंड करूंक जाय. हांव ना म्हणिना, डिफेंडूय करूंक जाय. ताका लागून ती दुसरें सगळें शिल्ड ऑफ फेथ आनी ब्रेस्टप्लेट ऑफ रायचसनेस सगळें आमकां दिलां, प्रोटेक्शनाक दिलां, तें डिफेंड करपाक आमकां दिलां. पूण एवरी टायम डिफेंडूच केलें, अटॅक करिना, चलतलें ना न्हू. जर तर डिफेंडूच करिना, डिफेंडूच करता, अटॅक करिना, जायना. डिफेंड करूंक जाय, पूण डिफेंड करतना अटॅकूय करूंक जाय. जरी तर जायते हें आमकां जायते फावटी जाता. आमी म्हणटा आमी डिफेंडूच करूंक उत्ता, शिल्ड ऑफ फेथ घेता आनी आमच्या भावार्था प्रमाणे आमी डिफेंडूच करूंक उत्ता. उतर घेवन अटॅक करूंक वचना. उतराची जी तोर्साद आमच्या हातीन दिल्ली आहा ती आमी अटॅक करूंक वचना. पूण देवाक जाय तो प्रॉब्लम जो आहा त्या प्रॉब्लमाक आमी अटॅक केलो. देवाक जाय जो आमच्या जिवितांत प्रॉब्लम आहा, दुयेंस जावं, गरीबसाण जावं, पयशांचें उणेंपण जावं, फॅमिलीन दुस्पोट जावं, भुरग्यां मदें आनी आमचे मदें कसली दुस्पोट जावं, कसलें मिसअंडरस्टँडींग जावं, कसलोय प्रॉब्लम जावं, देवाक जाय आमी त्या सैतानाची ज्यो बुलवण्यो येता तातूंतल्यान आमकां डिफेंड केल्ली, पूण त्या प्रॉब्लमाकूय अटॅक केला. आनी अटॅक जाता कसो? देवाच्या उतरांतल्यान. कित्याक तें आमचें बळ कित्यान आहा? आमचें बळ आहा तें देवाच्या उतरान. हें तुमी तुमच्या जिवितांत जायते फावटी अणभवलां आसतलें. जेन्ना प्रॉब्लम आयलो आनी त्या प्रॉब्लमाक तुमी देवाचें उतर घेवन अटॅक केलो तेन्ना एक शांती आयली. प्रॉब्लम हारलो खरो, पूण त्या प्रॉब्लमान लेगून काळजान एक शांती हाडली. जेन्ना त्या प्रॉब्लमाक देवाचें उतर घेवन आमी अटॅक करतालीं पळय तेन्ना. एक सिकनसाचोच एग्जाम्पल घेतलो जाल्यार ओके, म्हजो एग्जाम्पल घेता. कित्याक म्हाका जेन्ना म्हजे कुडीन जेन्ना सिकनस हाडलें तेन्ना मन सगळो त्या सिकनसाचेर वेतालें. सगळें कितें हांव करतालो, कितें खातलो, कितें जेवतलो, खंय वेतलो, सगळें तें सिकनसाचेर धरलेलें आसतालें आनी सगळें टेन्शन जातालें. कित्याक सारकें कितें खावपाक मेळनासलें, जायते भशेन भायर वचोंक जायनासलो. पूण त्या सिकनसाक जेन्ना हांवें देवाचें उतर घेवन अटॅक करूंक लागलो न्हू, की जेजूच्या गाव्यांनी म्हाका पेकोवणी मेळ्ळ्या, हें आतां देवाचें उतर. ओके, सिकनसाचो एग्जाम्पल घेता कित्याक आमकां तो सगळ्यांक अंडरस्टँड जावंक इजी जाता. सिकनस आहा, एके वटेन मन वेता, कितें जाता फील कुडीन,
ते सिकनसाक लागून म्हाका कितें करूंक जायना, सारकें भायर वचोंक जायना, फ्रेंडां बरोबर जाय पळय तेन्ना जाय तें खावपाक जायना, ताजेर मन वेतालें पयलें. पूण आतां मन देवाच्या उतराचेर दवरलें. देवाचें उतर घेवन हिंचेन देवाचें उतर 1 Peter 2:24 जें म्हणटा आमकां जेजूच्या गाव्यांनी आमकां पेखोवणी मेळ्ळ्या तें उतर घेतलें, त्या उतरांतल्यान ते सिकनसाक अटॅक करूंक लागलो म्हज्याच तोंडांतल्यान म्हणून एक शांती आयली. ती भिरांत जी आहली, तो दुबाव जो आहलो त्या सिकनसाक लागून तो आनी उरोंक ना. एक शांती आयली की आतां म्हाका पेखोवणी मेवल्या. ह्या सिकनसान म्हाका कांयच वायट करूंक जायना, कित्याक आतां हांव तें देवाचें उतर घेतां आनी त्या सिकनसाक अटॅक करता. आनी म्हज्या फिलिंगाचेर रावंक ना, वयर सरलो देवाचें उतर घेवन त्या सिकनसाक, त्या प्रॉब्लमाक अटॅक करूंक लागलो. आनी देवाक हेंच जाय, कित्याक आमचें बळ आमच्या फिलिंग्सांनी ना, आमचें बळ आमच्या इमोशनांनी ना. कित्याक जे मेरेन आमी आमच्या फिलिंग्साचेर दवरलेले रावता तो आमचो जो दुस्मान आहा तो आमचींच फिलिंगां आमचे अगेन्स्ट यूज करून आमकां ट्रॅपान घालतलो. एवेक ताणें तेंच केलें न्हू, एवेक ताणें तेंच केलें. पयलें दाखयलें फळ बरें कशें म्हणून, पयलें दाखयलें फळ बरें कशें म्हणून, आनी एवेन ते भाशेन तें फळ पयलें, एवेन पयलें तें फळ बरें म्हणून. ओके, 1 John 2:16 पळोवया. सिस्टर पळय न्हू प्लीज, वाचताय. 1 John 2:16. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच, कुडीची मोर्यादी भायली वंडोवणी, दोळ्यांची लोभी आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय. इंग्लिशीन जरी हांवें वाचलें जाल्यार इंग्लिशीन म्हणटा, For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, this does not come from the Father, but from the world. 3 वस्तू, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. दोळ्यांक बुलोवणी येता जेन्ना आमकां दोळ्यांनी आमकां पळोवंक मेळटा कितें बरें आहा म्हणून, ऑर आमचे कुडीक तें बरें जातलें म्हणून. कोण हे मोटरांचे बी व्हिडियो पळयतात, ऑर बरे बरे गिरेस्त घरांचे बा व्हिडियो पळयता केन्ना? आतांची यंगस्टर्स व्हडले खूब व्हिडियो पळयता, कित्याक तांच्या मोबायलार सगळीं तीं ऍपां आहा न्हू, तातूंत खूब व्हिडियो व्हडले पळोवंक मेळटा. कोणें कितलें म्हारग मोटर घेतलां, कोणें केदें व्हडलें घर बांदलां, कोणें कितलें म्हारग घडयाळ घेतलां, कोणें 1.5 लाखाचो फोन घेतला. भोवन तेंच पळोवपाक मेळटा. तीं फोनार बसलें स्क्रोल करता, एका फाटल्यान एक व्हडलेच व्हिडियो पळोवंक मेळटा. ते व्हिडियोज जेन्ना पळयतात तेन्ना एक बुलोवणी येता मनान, म्हाकाय व्हडलें मोटर घेवंक जाय, व्हडलें मोटर आसल्यार म्हाका कितलें बरें दिसतलें, 1.5 लाखाचो फोन हातीन कितलो बरो दिसतलो. एक बुलोवणी येता. हांव म्हणिना की 1.5 लाखाचो फोन घेवप, एक बरें मोटर घेवप वायट म्हणून. वायट केन्ना तें जाता जेन्ना तातूंतल्यान आमचें मन, आमची आयडेंटिटी ताजेर दवरलेली जाता. जरी तर आमचे लागीं तें मोटर ना, आमचे लागीं तो फोन ना, जाल्यार आमकां तितलो वालोर ना. मन जेन्ना तें जाता तेन्ना तो प्रॉब्लम. अदरवायज म्हारग मोटर घेवपाक देवाकूय जाय, आमी सगळीं गिरेस्तकायेन जियेल्लीं. पूण जेन्ना आमी देवाच्या जाग्यार ते आमी गिरेस्तकायेक घालता, आमचे जेजू क्रिस्तान जी आमची वळख आहा, जेजू क्रिस्तान आयडेंटिटी इज वॉट? वळख.
ओके, जेजू क्रिस्तान जी आमची वळख आहा ती सोडून आमची वळख आमी ह्या 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 वस्तूंनी दवरता तेन्ना तें रॉंग जाता. पूण सैतान कितें करता, दुस्मान कितें करता, ह्यो सगल्यो आमकां ह्या वस्तू वरवीं आमकां बुलयता. आमी त्यो पळयता, पयल्या शिवाय आमकां मनान थॉट येवपा जायना न्हू. जेन्ना तो 1.5 लाखाचो फोन कोणाक यूज करता तो पळयता हांव, जेन्ना तें क्रोरांचें मोटर कोणाक चलयतना पळयता तेन्ना सैतान एक मनान घालता, म्हाका त्या पावंड्यार पावंक जाय, की तेन्ना म्हाका सोसायटीन उमको वालोर मेवतलो दिसता. आमी आमचो वालोर दवरता त्या वस्तूंनी घालता, आमचो वालोर सयर करता त्यो वस्तू आमचे लागीं आहा वो ना ताचेर. पूण एक्चुअली आमचो वालोर ह्या संवसारार सगल्यांकीन सुबेज आहा. कित्याक आमची खरी गिरेस्तकाय तोखता ती तसली गिरेस्तकाय खंय आहा? जेजू क्रिस्तान. कित्याक ह्यो सगल्यो वस्तू बऱ्यो खऱ्यो पूण त्यो टेम्पररी. मोटर आयज आसत फाल्यां आसत. कोणें तातूंत ते आनिकूय व्हिडियो येतले, कोणें मोटर शोरुमांतल्यान भायर हाडला तेन्नाच वॉल्त घेतना रिक्षा येवन त्या मोटराचेर मारता. क्रोरांचें मोटर शोरुमांतल्यान भायर हाडलां, वॉल्त घेतना रिक्षा फास्ट येता आनी त्या मोटराचेर मारता. गेलें मोटर. 1.5 लाखाचो फोन हातीन घेवन चलतना हातींतलो पडटा, फुट्टा, काबार 1.5 लाख. मागीर कितें आनीक 1.5 लाख घालपाचे फोन. आतां ह्यो सगल्यो टेम्पररी. अगेन हांव म्हणिना त्यो वायट वस्तू म्हणून, तातूंतय जायतो फायदो आहा. पूण जेन्ना आमी आमची वळख घालता त्या वस्तूंनी आनी हें वळखना की आमची खरी वळख जेजू क्रिस्तान आहा, आमचो खरो वालोर जेजू क्रिस्तान आहा, तेन्ना तो प्रॉब्लम जाता. आनी हें जें फिलींग येता, ह्यो ज्यो बुलोवण्यो येता तो दुस्मान आमची ती फिलिंग्स आमचे आड उजार करता. आमकां बुलयता आमचो फोकस देवाचेलो काडून ह्या सगळ्या वस्तूंचेर व्हरपाक. कित्याक ताका एक पाट आमचें मन देवाचेलें उठोन ह्या सगळ्या वस्तूंचेर गेलें तेन्ना आमी देवाचें उतर आनी वेव्हारान घालचें ना न्ही. कित्याक देवाचें उतर कितें? आमच्या हातीन ती तोरसाद दिल्ली आहा पळय ताचेर. आतां सैतानाक कितें जाय? आमचें ध्यान तें तोरसाय दिलें काडूंक. जरी तर आमचें ध्यान तें तोरसाय दिलें वेता जाल्यार आमी ताका अटॅक आनी खंयचें करतले हांव? सारकें न्हू. एक पाट जरी आमचें ध्यान तें तोरसाय दिलें ताणें काडलें जाल्यार ताका आनी आमी अटॅक करूंक पावचें ना. आनी जरी तर ताका आमी अटॅक करिना जाल्यार ताका एक पॉसिबल जाता आमचेर अटॅक करपाक. सारकें पिक्चरांनी पासून पळयलां आसतलें आमी, कोण वॉराक वेता तेन्ना दुस्मान येतलो आनी डिस्ट्रॅक्ट करूंक सोदतलो. वय ध्यान त्या तोरसाय दिलें काडूंक सोदतलो. एक पाट ध्यान त्या तोरसाय दिलें काडलें जाल्यार अटॅक आनी करूंक जायना. एक पाट ध्यान आमचें देवाच्या उतराचेलें काडून ह्या सगळ्या वस्तूंचेर घातलें आमकां आनीक अटॅक करूंक जायना. कित्याक आमच्या मनान आतां कितें आहा? आमचें ध्यान कित्याचेर आहा? ह्या सगळ्या वस्तूंचेर. पूण हें जें आमकां उतर दिल्लें आहा, हें आमकां पवित्र आत्म्याची तोरसाद दिल्ली आहा, तें जावन आहा आमचें बोळ. आमच्या बोळाचेल्यान ताणें आमचें ध्यान काडलें जाल्यार आमकां आनी अटॅक करूंक जावचें ना. आनी ताका तेंच जाय. हाका लागून हें मुळावें आमी हें आमचें मूळ घट करूंक आमी गरज. मन आमचें दर एक घडये देवाच्या उतराचेर दवरलेलें आसूंक जाय. कित्याक तें देवाचें उतर जावन आहा आमच्या हातींतली तोरसाद. आयज आमच्या हातींतली तोरसाद एक्चुअल कित्यान स्टिलीची आसता तोरसाद? वय तोरसाद कित्याची करता? आतां झुजान तोरसाद तुमी पयल्या आसतली. ओके, जायते फावटी आदल्या घरांनी ते वणटीक लांबयल्ल्यो आसताल्यो त्यो पयल्या न्हू. तोल्ली फिजिकल तोरसाद न्हू ती देवाच्या उतराची तोरसाद. ब्रादर आसता ब्रादर म्हणटलो वा आनी कसली क्वेश्चनायज जाता. ओके, ती फिजिकल तोरसाद न्हू. पूण एनिवे म्हजे लागीं मिस्टेक जाता जायत पूण मिनींग कमता तुमकां हांव कितें सांगूंक सोदतां पळय तो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सो ती देवाच्या उतराची तोरसाद आहा. आयज जरी तर आमी दुस्मानाक अटॅक करता तें आमच्या फिलिंगा प्रमाणें न्हू, तें आमच्या देवाच्या उतरा प्रमाणें. कित्याक तें उतर जावन आहा आमचें बोळ. आमकां ती हातीन तोरसाद पळोवंक मेळना जायत पूण आहा आमच्या
तोंडान, आमच्या मोनान, आमच्या काळजान. कित्याक तें उतर जितलो वेळ आमी त्या उतरान सुबेज सारता तितलें आमकां तें सिट्युएशन येता, दुस्मानाची मांडणी आमच्या आड येता, दुस्मानाचो अटॅक आमच्या आड येता, तेन्ना ताका अटॅक करूंक आमकां पोत्तो अटॅक करूंक सोंपें जातलें. कित्याक आतां आमच्या मोनान, आमच्या काळजान, आमच्या तोंडान तें उतर दवरलां. पूण त्या उतराचेर आमचें ध्यान ना, आमचें ध्यान हेर सगळ्या वस्तूंचेर ओडून व्हेल्लें आहा जाल्यार आमी त्या गोण आनी सोरपा भाशेन, गोण जे मेरेन त्या सोरपा लागीं दोतोरय झगडटा ते घोणीक बळ आहा खरें, पूण आपल्याचें बळ वळखून ती ते दोतोरय झगडटा आनी दुस्मान तिका अटॅक करून तिची गोमटी मोडटा. पूण आपल्याचें बळ वळखून, आपल्याचें बळ दोतोरेर ना पूण वाऱ्यार आहा, हें वळखून ती गोण दोतोरेली उडोवन वाऱ्यार वेता तेन्ना सेम गोण त्या सोरपाक आपल्या दुस्मानाक काबार करता. हें सेम आमी आमच्या जिवितान आयज देव आमकां करूंक आपयता. तो म्हणटा तुमी तुमच्या इमोशना प्रमाणे झगडो नाकात, कित्याक तुमची इमोशनां दुस्मान येतलो, ती मॅन्युपुलेट करतलो, ती 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 ट्विस्ट करतलो, तुमचींच इमोशनां तुमचे आड उजार करतलो. जे भाशेन एवे लागीं केलें, एवेक दाखयलें फळ बरें दिसता, खावपाकूय बरें आसतलें, आनी ताका सांगलें हें जेन्ना फळ तूं खातलें तेन्ना तूं देवा भाशेन जातली. एव बुल्ली, पळयलें तेणें फळ एक्चुली पळोवपाक बरें आहा, खावपाकूय बरें दिसतलें, आनी हांव देवा भाशेन जातली. बरी वस्त हें एवेन चिंतलें. पूण तिणें वळखूंक ना की देवान ऑलरेडी तिका आपले सारकी रचल्या पळय ती, आपलें बळ खंय हाडलें, आपल्याक ऑलरेडी देवा सारकी रचलेली आहा. फळ खाल्या उपरांत आपूण देवा सारकी जावची ना, आपूण ऑलरेडी देवाच्या रुपकाराची, देवान आपल्याक म्हाका आपल्या रुपकारांत रचल्या हें तिणें वळखूंक ना. आनी हें तांकां कशें गमोन येयलें, कित्याक देवान आपलें उतर उलोवन तांकां सांगलेलें. हालेलुया, थँक यू जिजस. जेन्ना एवेचें मन सैतानान येवन त्या उतरायलें काडून ह्या सगळ्या बुलवण्यांनी व्हेलें तेन्ना तिका आनीक अटॅक करूंक जायना. ती बुल्ली देवाच्या उतराचे आड केली आनी सैतानान ते घोणी भाशेन गोमटेक तिच्या वेडो घातलो आनी तिची गोमटी मोडली, मनशा कुळाची गोमटी मोडली, सगळ्या मनशा कुळाक आपल्या ताब्यान घेतली. केन्ना जेन्ना ताणें मनशाचें मन देवाच्या उतरायलें काडून ताच्या तेजे फिलिंगा प्रमाणे तांकां बुलयलीं पळय तेन्ना. हालेलुया. आतां जायते पाटी दीस आनी रात बायबलाचेर नियाळ करपाक इजी जाता, इजी जाता. डिफिकल्टी केन्ना जाता जाणा तूं, जेन्ना आमी ट्राय करता तो बायबल स्टडी करपाक, बायबल शिकपाक, आनी कोण करता ते भाशेन आमी करपाक. आतां जरी तर धरुया सिस्टर जोसलीन, तिची जरी टेस्टिमनी तुमी आयकल्या, वा सिस्टर फ्लोरिडाची टेस्टिमनी तुमी आयकल्या जाल्यार ती हूंय 16 दिसांतल्यान 24 वरांतलीं 16 वरां देवाचें उतर आयकतालीं, देवाचें उतर आयकतालीं वो वाचतालीं. सगलो वगत टंग्सांनी प्रे करतालीं. आतां जरी तर हांव चिंता की हांवूय तांचे भाशेन करतलों आनी हांव 16 वरां उतर आयकोंक स्टार्ट करता, कित्याक म्हाका कितें करूंक जाय, तांणी केलां सो तें म्हाकाय करूंक जाय. कशें शिकपाचें, तीं 16 वरां आयकतालीं आनीक 16 वरां आयकून तांणी शिकलां, सो हांवूय तेंच करतलों आनी हांवूय तेच भाशेन शिकतलों. मे बी म्हज्यान 16 वरां आयकूंक जायना, मे बी जायना म्हज्यान 16 वरां आयकूंक. मे बी म्हज्यान त्या 16 वरांतलीं 8 वरां आयकूंक जाता, पूण दुसरीं 8 वरां म्हज्यान वाचूंक जाता. जेन्ना आमी बायबल स्टडी करूंक ट्राय करता आनी कोणें स्टडी केला ते भाशेन, तेन्ना आमकां तें डिफिकल्ट जाता. कित्याक तांचें बळ आनी आमचें बळ, तांची एबिलिटी आमची एबिलिटी डिफरंट आहा. जायते जाणांक आयकूंक चड वगत जायना, पूण वाचूंक तांकां दी, तीं कितलोय वगत वाचता. म्हाका ते भाशेन तूं म्हाका वाचूंक दी, म्हाका वाचूंक जरी तर हांव वाचीत जाल्यार म्हाका अदीक बरें समजता.
कित्याक हांव शिकतना पासून इस्कॉलान जेन्ना पासून शिकतालो तेन्ना वाचलें म्हाका ताजें अदीक बरें समजता जें आयकता ताजेकीन. सो हांव आतां जरी 16 वरां स्पेंड करतां, तांणी 16 वरां स्पेंड केल्या म्हण फकत आयकूंक म्हाका तें डिफिकल्ट जाता. पूण जरी तर हांव 16 वरां वाचून स्पेंड करतां जाल्यार म्हाका सोंपें जाता. डिफिकल्ट जाता केन्ना जेन्ना आमी कंपेर करता तांणी हे भाशेन शिकल्या, इतलीं वरां स्पेंड केल्या, हांवूय तेंच करतलो. तेन्ना अगेन आमी तें आमच्या फिलिंगा प्रमाणें वता. जरी तर आमी समजून घेता आमकां कशे भाशेन शिकोंक सोंपें जाता, जायते फावटी आमकां मे बी आयकता रांदतना लेगून आयकूंक जाता, कोणाक एका जाग्यार बसून आयकूंक पडना. थोड्या जाणांक जरी तर तीं कितें आयकता जाल्यार एका जाग्यार बसून आयकूंक जाय. आनी कितें करतना तीं आयकलीं तांच्या मनान धरना. कोणाक कितेंय काम करूं कानान तें आयकता तांच्या मनान तें येता. आमी वळखून घेवंक जाय हें न्हू हो फॉर्मुला कहो न्हू. दर एकल्याचें एक तें रिलेशनशीप. एके मांयचें एक मांयक जरी 2 भुरगीं आहा, तेच सेम मांयचें दोनी भुरग्यां लागीं रिलेशनशीप डिफरंट जाता. वय कोणाक 2 भुरगीं आहा? आतां तुजें रिलेशनशीप दोगांय भुरग्यां लागीं डिफरंट आहा न्हू, डिफरन्स आहा. तेच भाशेन वो एक फॉर्मुला न्हू कहो बायबल शिकोंक जाय, बायबल कहो आमी काळजांत रिगोवंक जाय, तो एक फॉर्मुला न्हू. तें एक रिलेशनशीप देवा लागीं. कित्याक हें उतर आमी हें उतर जेन्ना वाचता तेन्ना जायते फावटी पळयना की त्या उतरा फाटल्यान एक खरो मनीस आहा म्हणून. तो एक बूक कहो दिसता आमकां पळोवपाक, पूण तें एक्चुली एका खऱ्या मनशाचें नॉट मनशाचें, इट्स अ स्पिरीट. गॉड इज अ स्पिरीट. देर इज अ पर्सन. आय डोंट नो वॉट द कोंकणी वर्ड फॉर पर्सन इज. देर इज अ पर्सन बिहायंड दीस वर्ड. सो तें आमी एक रिलेशनशीप कशें पळयना ह्या पुस्तकाक. ते देवाच्या उतरा लागीं एक रिलेशनशीप कशें पळयना. जेन्ना आमी तें एक रिलेशनशीप कशें पळोवंक लागता न्हू तेन्ना आनीक डिफिकल्ट जायना. कित्याक एके बायलेक आपल्या घोवाक चीट बरोवंक डिफिकल्ट जातालें? सोंपेपण कितल्यो पेजीच चीट बरयताल्यो. म्हाका दिसता म्हज्या डॅडीच्या घरा कडेन हाडल्यो फाटीं चिटी. एक पेज नासली ती, मल्टिपल पेजीस हाडल्यो. डिफिकल्ट जातालें. आयज जरी आमकां हिंगासर एसे बरोवंक लायली एके पेजी वयर बरोवंक जातालें. पूण चिटी 2-3 पेजी 8 पेजी लेगून बरोवंक डिफिकल्ट जायनासलें. कित्याक ती चीट येताली, ती उतरां येतालीं तांचे एका घोवा आनी बायले मदें त्या रिलेशनशिपांतल्यान. वय जरी तर तांणी तें एक एसे कशी दवरलेली एके पेजी वयर वेंचें नासलें. कित्याक मागीर चिंतचें पडटलें आतां कितें बरोवं. पूण तें जेन्ना रिलेशनशिपाचेर दवरलेलें, जेन्ना त्या मोगाचेर दवरलेलें आहा तेन्ना लिमीट आनी आसना. प्रेयरान सेम जाता न्हू. जरी तर आमी एक ट्रान्जॅक्शन कशें पळयता, एक गिव एंड टेक कशें पळयता देवा लागीं, जाल्यार मागीर आमकां दिसता कितलो गत आतां प्रेयर करचें, आतां आनी कितें म्हणचें. पूण कोणा लागीं एका मोगान उलयता तेन्ना वरां आनी पळयता, उतरां आनी मेजता ना न्हू. तें मोगांतल्यान जें येता तें रिलेशनशिपांतल्यान येता. तेन्ना जें कितें आमी करता तातूंत तें इजी जाता. बायबल शिकपाक लागून जेन्ना आमी पळयता आमचे आनी देवा लागीं ते एक मोगाचो संबंद आहा. तो देव म्हजो मोग करता, हांव देवाचो मोग करतां, ह्या मोगान हांव आतां शिकतां, तेन्ना तें सेम उतर शिकपाकूय इजी जाता. अदरवायज नाजाल्यार पयलें तो सेम स्क्रिप्चर उगडास धरपाक आमकां तो 100 फावटी रिपीट करचो पडटलो, लायक बाय हार्ट केल्ल्या भशेन. 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8. तो हें बाय हार्ट मॅथ टेबल बाय हार्ट केल्ल्या भशेन एक तें होमवर्क कहो दिसतालो तो पळोवपाक. उगडासच उरना कितले फावटी आतां हो स्क्रिप्चर रिपीट केलो तरी पूण. सेम वस्त आमी देवाचो मोग अणभवून एक रिलेशनशिपाच्या मनान जरी सेम स्क्रिप्चर वाचता तो रोखडोच मनान उगडास उरता. कित्याक तो आतां तें देवाचें उतर बेश्टें एका हेंच्या टॅक्स्ट बुकान बरयलेलें उतर कशें न्हू.
एक रिलेशनशिपा भशेन पळयता, एक मोगान तें उतर पळयता, तेन्ना तेंच उतर जाता देव आमच्या लागीं उलयता गो. आतां जरी तर घोव बायलेक कितें सांगता तेन्ना बायलेक तें उगडास धरून रिपीट करचें पडटा बोन 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 ना न्हू. कित्याक तें मोगान सांगलेलें उतर बायल रोखडीच उगडास धरता, मनान तें बसता, कित्याक तें काळजान वता. कित्याक तें बायल तो घोवाचो मोग मोग पळयता, ओर घोव आपले बायलेचो मोग पळयता. आमी जेन्ना आमकां आमच्या देवाचो मोग आमचें सगळें पळयता आनी जेन्ना तें उतर वाचता हांव, तेन्ना देव म्हजे लागीं मोगान उलयता म्हूण समजून घेता हांव, तेन्ना तें सेम स्क्रिप्चर आमकां उगडास धरूंक आनी एफर्ट घालूंक पडना, तें रोखडेंच उगडास सुद्दां. तें रोखडेंच उगडास सुद्दां आमकां. अशें तुमीच पळयलें आसतलें कितले स्क्रिप्चर आतां स्टार्ट जेन्ना केल्ले एक स्क्रिप्चर उगडास धरूंक कितले त्रास जाताले, उगडास धरनासलो. पूण जेन्ना तो स्क्रिप्चर देवाचें उतर कशें आमी आमचेच लागीं उलयता म्हणून ते नदरेन आमी पळयता, तो स्क्रिप्चर आमकां रोखडोच उगडास उरता. कित्याक आतां ते स्क्रिप्चर उगडास उरपाच्या फाटल्यान, तो बायबल शिकपाच्या फाटल्यान आमी देवाचो मोग पळयता. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज जीजस. ओके. देवाचो मोग तोच. कित्याक जाय आमी हे दोतोरेर झगडोंक न्हू, आपलें सांगाता उंच वचोंक, आपलें बळ घेवन एक जैतिवंत जिवीची. कित्याक ताणें तें जैत आमचे पासत जोडून ऑलरेडी आमकां दिलां. जरी तर आमी स्ट्रगल जाता, आमी तें वळखून घेवंक ना आमचें बळ कितें, आमचें जैत कितें पळय तें. आमचें जैत कितें पळय, आमकां दिसता आमी झगडूंक जाय, आमकां जैत आतां मेळपाक ना. आमकां जैत देवान ऑलरेडी दिलां. तें जैत आमकां ऑलरेडी दिलां. ताची वळख घेवन जेन्ना आमी आमची तोरसां उजार करता, तेन्ना आमचें जें जैत आहा तें सैतानान आमचे कडल्यान आनी काडून व्हरोंक जायना. हालेलुया. प्रेज गॉड. ओके. ब्रेक घेवया, ब्रेकफास्ट करुया आनी रोकडींच परतून येवया. हय, आतां 9:40 जाल्यां. बाय 10:15, 10:20 म्हणल्यार परतून येवया. वय. ओके. प्रेज गॉड. यू कॅन एंड. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. ओके. 10:20 म्हणल्यार परतून येवया.